हालींच पश्चिम बंगालाक वादळ येवन 100 लोकांक मरण आयले। बऱ्याच लोकांचे संसार उगड्यार पडले। फाटल्या सप्तकांत दक्षिण गोंयांत जाल्ल्या वादळान लोकांच्या घरादारांचे सगळे झडपिले। हवामान खातें सांगता की गरमी वाडिल्ल्यान कांय वाठारांनी कमी दाबाचे पट्टे तयार जाले। कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागूनच मोडां येतात, कोणूच ताची भविष्यवाणी करूंक शकना। म्हाका दिसता 20 ते 18 वर्स सुमार हें चालू आशिल्लें, खेळ चालू आशिल्लो। त्याच नंतर मातसो इल्लो पावस पडलो आनी पावस पडटरी मातशी इल्ली थंडकाय मेळ्ळी। पूण हें पळयलें जाल्यार ह्या दिसांनी आनी असो वारें आनी पावस म्हळ्यार एक अजापाची गोश्ट दिसता म्हाका। प्रदूषणाक लागून ओझोनाचे थर काबार जाता। संवसारभर सगळीकडेन ओझोन पिड्यार जावंक लागला। अंटार्क्टिका लागीं ओझोनाचो थर पिड्यार जाला। फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर वाडटा, ग्लोबल वॉर्मिंग जे आमी म्हणटात, आनी बिकॉज ऑफ दॅट ओझोन डिप्लिशन ऑल्सो। ओझोन आमचे ते UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन्स आसा न्ही ते फिल्टर करता। बिकॉज ऑफ दीस ओझोन डिप्लिशन this ultraviolet radiations reach in large quantities, so that may cause many skin diseases and many plants and animals may not be able to survive increase in ultraviolet radiations. हालीसराक हुंवार, मोडां, फयांसारखे अरिश्ट आणि भूंयकाप सारख्या सैमीक अरिश्टांनी संवसारभर व्हडा प्रमाणात लुकसाण केला। 2 महिन्या पयलीं चिलींत भयंकर भूंयकाप आयलो। अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया आणि स्पेनातय भूंयकापान भयंकर लुकसाण केला। खंडाच्या थराचेर बदल जातकच भूंयकाप जातात। हालींच आयसलँडाक एक भयंकर ज्वालामुखी जालो। ह्या ज्वालामुखीचो धुंवर इतलो कडक आशिल्लो की ह्या धुंवराक लागून एक सप्तकभर युरोपाची विमानसेवा बंद दवरची पडली। युरोपातली विमान येरादारी बंद आशिल्ल्यान गोंयांत आयिल्ले हजारांनी युरोपी प्रवासी आडकून पडले। ह्या ज्वालामुखीक लागून युरोपाचो अर्थवेवस्थेचो कणोच हाल्लो। प्रुडंट मिडियाची टीम गोंयांत कांय भूगर्भशास्त्रज्ञांक मेळ्ळी। भूगर्भशास्त्रज्ञ सांगतात की आयसलँडाक ज्वालामुखी जावप ही नवी दाद न्हय। पयलींपासूनच थंय ज्वालामुखी आनी भूंयकाप हे जायतच असतात। NIO वैज्ञानिकांच्या म्हणण्याप्रमाण आयसलँड हे खंडाच्या कुशीक आशिल्ल्यान थंय ज्वालामुखी हे जायतच असतात। 1183 वर्सा इंडोनेशियांतल्या क्राकोटा बेटाचेरूय एक भयंकर ज्वालामुखी जाल्लो। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या ज्वालामुखीचो आवाज 3000 किलोमीटर इतल्या पयस आयकूंक आयिल्लो। क्राकोटा ज्वालामुखीचो परिणाम संवसारभर शेताचेर जावन पिकावळ पिड्यार जाल्ली। तज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाण आयसलँडाच्या ज्वालामुखीची तांक क्राकोटा ज्वालामुखी परस कमी असली। 1 सप्तका उपरांत आयसलँडाच्या ज्वालामुखीची भिरांत कमी जाली। विमानसेवा परत सुरू जाली। ज्वालामुखीचो भंय मात आयसलँडांतल्यान अजून वचूंक ना। पृथ्वीवेले ओझोन ह्या ज्वालामुखीक लागून पिड्यार जातले काय कितें अशी भिरांत आशिल्ली। आयसलँडाच्या ज्वालामुखीचो परिणाम फकत त्याच वाठाराचेर जातलो अशें सैम अभ्यासक
प्रोफेसर हिरेमठान सांगले. ओझोनाचेर ताचो परिणाम जातलो अशी मात चिन्नां दिसनात. It may not directly defeat the ozone layer, but definitely it has got some impact on the local area there. Not a global effect to that extent, because these are things which are happening over years in different places. It may not have a drastic effect on the immediate drastic effect. Locally, yes, it has got problem. असा local त्रास जाता. तापमानाच्या वाढीक लागून जावपी बदलाविशीं आमी वास्कोच्या नॅशनल सेंटर फॉर अंटार्क्टिक रिसर्च ऑर्गनायझेशनाच्या विज्ञानिकांक मेळ्ळे. अंटार्क्टिका लागीं आशिल्ल्या दक्षिण महासागराचें उदक गरम जाल्ल्यान ताचो संवसाराचेर कितल्या प्रमाणात परिणाम जातलो हाचेर वैज्ञानिकांचो अभ्यास चालू आसा अशें वैज्ञानीक सांगतात. Because when we look at polar oceans, they are the colder oceans. And the colder oceans are the best receptors to study the climate change. Because the colder the ocean, the more carbon dioxide they would absorb. So therefore, the world is stressing on to study the colder oceans more than the tropics. For the reason they want to know that how much carbon dioxide is being taken down in the colder oceans. दिसान दीस जावपी तापमानाच्या वाडीक मनीस आनी सैम जबाबदार आसा. जागतीक तापमान वाडीचो विशय बरोच गंभीर आसा अशें NCAOR चे संचालक रसिक रवींद्राचे म्हणणे आसा. हाचेर आतांच उपाय सोदून काडचे पडटले. तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी जो है वो 300 को क्रॉस कर चुकी है और दिस इज सपोज टू बी द मेन रीज़न ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग. अब क्लाइमेट चेंज जो है ये इसकी वजह से भी हो रहा है. ग्लेशियर्स नेचुरली पिघल रहे हैं. आपने देखा है कि अभी जो रिपोर्ट्स इनकी आई है उसमें ओवरऑल देयर इज़ ए फेज इन विच द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. देयर वाज सम डाउट कि भाई वो ये जो रेट है उसका वो ठीक उन्होंने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है. लेट अस नॉट गो इन दोज डिस्कशन. बट ओवरऑल येस, बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर देयर इज़ सम मेल्टिंग इन द ग्लेशियर्स. अब उसका कितना मेल्ट हो रहा है वो लोग बाग उसकी स्टडी कर रहे हैं. लेकिन अंटार्कटिका में भी ये हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. दिसान दीस वाडपी प्रदूषण, दोंगर आनी झाडांची जावपी कत्तल हिवूय तापमान वाडीची कारणां. केंद्रीय विज्ञान मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हालींच गोंयांत आयिल्ले. तापमान वाडीविशीं तांणी चिंता उक्तायल्ली. It's very clear that the global warming phenomena is real. Now, what exact impact it will have, how much sea level will rise, what will happen to monsoon cycle, what will happen to diseases, tropical diseases change, new diseases come upon us and all that. I think this is a complex prediction, complex modeling. Thousands of scientists throughout the world are involved in building mathematical models, making studies and all that. So I think any quick decision or a prediction will be risky, I think. We have to continue to research, continue to find answers, collaborate globally. That's very important. No one lab, no country can do this research by itself. What are the precautions to be taken by the people? प्रिकॉशंस का देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर आदमी कर सकता है वो ये है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो जो भी पोल्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनको जितना कम कर सके उतना कम करें. जैसे अननेसेसरी एसी नहीं चलाएं, अननेसेसरी एनर्जी सेव जो हमारे एक्सप्लोर करते हैं, हम खर्च करते हैं, उसको बचाएं. जितना हम अर्थ को ग्रीन रख सकते हैं उतना ग्रीन रखें, क्योंकि ग्रीननेस जो होगी वो टेम्परेचर्स को थोड़ा कूल कर देती है, वो बहुत ज़रूरी है. तो ये 3-4 चीज़ें जो है हर आदमी के हाथ में है. इतलेंच न्हय तर संवसारांत आनीक कितल्योश्योच सैमीक आपत्ती येत आसात. बर्फाचे वादळ येवप, व्हडा प्रमाणात बर्फाचो पावस पडप, मोडां येवप ह्या सगळ्या घडणुकांनी व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. पर्यावरणात बदल जाल्ल्यान बर्फाचो पावस पडपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें वैज्ञानिकांचें म्हणणें आसा. Yeah, these are called the extreme events. For example, the kind of rainfall that we had in Bombay, the torrential rain, okay, and also that snowfall
intense snowfall. These are the manifestation of different extreme events. Now what we've seen is that for the past few years, people have been keeping a track of the extreme events in terms of torrential rain, unusual snowfall, hailstorms. Now these patterns are increasing. The number of occurrence of such extreme events are increasing. So there is a strong belief that this also may be a manifestation of the global warming. ह्यो गजाली जर अश्योच चालू उरल्यो जाल्यार एक दीस आमचेरय हीच परिस्थिती येवपाक शकता. They're all worked up today. It's been raining like this for 3 days now. संवसारांतल्या हवामानात आणि भौगोलिक बदलांचेर अचकीत जावपी बदलांचेर ही आशिल्ली आमची बिग स्टोरी. ह्या सगळ्या गजालींक मनीसय तितलोच जबाबदार आसा हे सिद्ध जाता. फुडाराक मनीस जातीन बरे तरेन जगपाक जाय जाल्यार आतांच योग्य ती पावलां उबारची पडटली हे सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा.